आज बरे दिसले म्हाका हांवें आमचे आदरणीय मिनिस्टर जे आसात त्यांचे जे शब्द घातलो तांच्यांनी मान्य केलो त्यांचे डिपार्टमेंट आणि ते आज आयले ते पळय स्वता ते पांयान आमचे बरोबर ह्या टायमार दनपारच्या टायमार फिरतात वतात जाणून घेतल्यो आणि आशा धरता हांव जी कमिटमेंट एक आमदार दिता तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसता फुलफील करपाची म्हाका हांव ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय फिशरमॅन ब्रदर्स तुमकांय रिक्वेस्ट करता ते जाता तितलो बेगीन हेतून जी मागणी जी आसा कितलीच वर्सांची म्हाका दिसता हय म्हणजे ऑलमोस्ट मोर दॅन 40 years हो एक रॅम आसचो आनी तांकां शेड आसची. विठ्ठलदास वाडो म्हणटा थंय उबे आसा मोरजेचो भाग हो मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो. हांगा जी जवळ जवळ 40 वर्सां पासूनची जी मागणी आसा ती मागणी आमी पुरी करपाचो प्रामाणीकपणान प्रयत्न करतलो. आमदार एकदम संवेदनशील आसा ह्या विशयाचेर आनी आमी गांभिर्यान हेचेर विचार करता की कशें हांगासर एक फ्लोटींग जेटी हाडपाचो प्रयत्न करता जेणे करून जवळ जवळ 100 बोटी हांगासर आसात. ह्या लोकांच्यो ज्यो पारंपारीक मच्छीमार आमचे हेंच्यो बोटी ह्यो जवळ जवळ 100 आसल्या कारणान हांगासर एक फ्लोटींग जेटी आसा पळय अत्यंत म्हत्वाचें आसा आनी त्या दृश्टीन आमी आतां बेगीन हो प्रपोजल घालून सादारण नोव्हेंबर-डिसेंबर पर्यंत काम करपाक आमकां मेळूं शकता. त्या दृश्टीन विचार करून आमी आमदाराक विनंती केल्या की तांणी पंचायतीचे रेजोल्युशन जे प्रोसेस आहा ते करचे तांचो एक नोट आसचो त्या हातूंत. आनी हांव पर्सनली हांगासर लक्ष घालून पळयतलो की ह्या लोकांची पारंपारीक मच्छीमारांची जी मागणी पळय आसा ती कशी पुरी करपाची ती. आनी पारंपारीक मच्छीमार हो गोंयकारपणाचो एक भाग आसा. त्या दृश्टीन आमी प्रामाणीकपणान प्रयत्न करता की ह्या लोकांच्यो ज्यो ज्यो समस्या आसा त्यो सुटावो करता. त्या दृश्टीन हो जो फ्लोटींग जेटीचो म्हत्वाचो असो मुद्दो आसा तो आमी घेता आनी 1 वर्सा भितर ती तयार करपाचो आमचो प्रयत्न करता.